बॉम्ब आशिल्ल्याची वावडी पातळायिल्लें विमान सुरक्षा दळांच्या ग्रीन सिग्नला उपरांत मंगळारा दाबोळे विमानतळार देंवलें। सुरक्षेच्या कारणाक लागून हे विमान गोंयच्यान गुजरातच्या जामनगर हांगासर देंवयल्लें। गुजरातान हे विमान देंवयल्या उपरांत सुरक्षा दळांनी विमानाची तपासणी केली। ह्या वेळार विमानात संशयास्पद अशें कितेंच दिसून आयलें ना। सुरक्षेची खात्री जाल्या उपरांत परतून हे विमान गुजरातच्यान गोंयांत धाडलें। पेडणे म्हजी कर्मभूमी आनी फुडल्या फावट हांव पेडणेच्यानूच वेंचणूक लढयतलों अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर सांगता। जी कितें पेडण्यांत उदरगत दिसता ती हांवें केल्या। हांव बहुजन समाजाचो फुडारी आनी हांव सदांच तांच्या फाटल्यान रावतलों। प्रस्न उरलो अँथनी बार्बोजाचो जाल्यार ताका प्रदेशाध्यक्षान जाप दिवची अशें आजगांवकर म्हणटा। म्हादयच्या विशयाचेर अधिवेशनाच्या चौथ्या दिसा चर्चा करपाक तयार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। 4 दिसांचे अधिवेशन चौथ्या दिसा सोंपता। मुखार कामकाजूच उरचें ना, देखून 5व्या दिसा मेरेन अधिवेशन वाडोवपाचो प्रस्नूच येना अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा। पर्यटक टॅक्सीकारांक दाबोळे विमानतळाचेर 5 मिनटां परस मातसो जरी वेळ जालो जाल्यार तांकां रोखडेच चार्ज करतात। ताका लागून पर्यटक टॅक्सीकारांच्या बोल्सांक फटको बसता। विमानतळावेलो हो वेळ वाडोवन दिवचो अशी मागणी पर्यटक टॅक्सीकारांनी आपल्याक केल्या अशें मायकलान सांगलें। हो प्रस्न सरकारान जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी मायकल लोबोन केल्या। बनावट आयडी आनी कागदपत्रां तयार करपी फातिमा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हाचे 2 दुबावीत हंसाराज आनी खजौद्दीन हांकां सोमारा न्यायालयांत हाजीर केल्ले। न्यायालयान तांकां 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। दोनूय आरोप्यांक रेल्वे कायदो कलम 143 खाला अटक केल्या। बनावट आयडी आनी कागदपत्रां तयार करून रेल्वेची बुकिंगां करताले। सुमार 3,820 रुपयांची तिकेट्यो पुलिसांनी जप्त केल्यो।
आदलो आमदार किरण कांदोळकारान म्हादय विशयाचेर उलयतना कर्नाटकाचेर तिडक काडीत गोंयान कर्नाटकांतल्यान येवपी सगळ्या गजालींचेर बहिष्कार घालपाक जाय अशें मत उक्तायलां. ज्यो गजाली गोंय कर्नाटकांतल्यान घेता त्यो गजाली महाराष्ट्रांत लेगीत मेळटात. देखून गोंयान सगळ्यो आवश्यक गजाली महाराष्ट्रांतल्यान आयात करपाक लागपाक जाय अशें कांदोळकार म्हणटा. म्हादयचो विशय हो गोंयच्या अस्तित्वाचो विशय. देखून ह्या विशयाचेर राजकारण करून चलचें ना अशें कांदोळकार सांगता. मोपा विमानतळावेल्यान कलंगुटे येवपी पर्यटकांचे प्रमाण वाडिल्ल्यान कलंगूट म्हापसा रस्त्यावेली येरादारी वाडल्या अशें मायकल लोबो म्हणटा. रस्त्याचें रुंदीकरण करप गरजेचेंच, तें करपाक लेगीत सुरवात जाल्या. मात जांच्यो जमनी ह्या रस्त्या खातीर गेल्यात तांकां सरकारान अजून लुकसाण भरपाय दिवंक ना असोय आरोप मायकलान ह्या वेळार केला. येल्लो अँड ब्लॅक टॅक्सी स्टँडार 160 पेडण्याचे टॅक्सीकार आपल्यो गाडयो मोपा विमानतळार लावपाक तयार आसात आनी तांकां कायद्यान तांचो हक्क दिवचो आनी सारकी फॉर्मां उपलब्ध करून दिवची अशें अट पत्रांत नमूद केलां. जी फॉर्मां दितात ती सारकीच दिवची, नाजाल्यार सरळ येवन घेराव घालतले अशी शिटकावणी बस संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हांणी ह्या वेळार दिल्या. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण जानेवारीच्या दुसऱ्या सप्तकांत तापमान उणें जावन राज्यांतले शीं वाडपाक सुरवात जाल्या. सोमारचे उण्यांत उणें तापमान 18.5 अंश आशिल्लें. हाका लागून दनपारां शीं जाणवतालें. अंदूच्या डिसेंबरांतलें उण्यांत उणें तापमान 18.7 अंश आशिल्लें. उत्तर भारतांत शिंयाचें ल्हार सुरू जालां. हवामान बदलाक लागून वारें लेगीत नेटान व्हांवपाक लागलां. वराक 45 ते 55 किलोमीटर इतली वाऱ्याची गती आसा. हाका लागून तापमान उणें जावपाक लागलां अशी माहिती हवामान खात्याच्या वैज्ञानिकान दिल्या. मेर्शे वाठारांत बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन पुरवपाच्या जाग्याचे मामलेदार आनी नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा पळोवणी केली. ह्या वेळार कम्युनिदादीचे प्रतिनिधी आनी आरजीचो मुखेली मनोज परब हाजीर आशिल्लो. आयज मामलेदारान पळोवणी केल्या ताचेर हांव धादोशी ना. मामलेदारान जमनीची मेजणी केल्या ती सारकी करूंक ना. तिसवाडी तालुक्यांतल्या कम्युनिदाद जमनीचेर व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण जालां. देखून ह्या जमनींचेर जाल्लें अतिक्रमण काडून उडोवचें आनी पयलीं आशिल्ल्यो तशें करून दिवचें अशी मागणी कम्युनिदादांनी केल्या.
म्हादयचो लढो दर एका गोंयकारांचो ते खातीर विरोधी पक्षांनी पक्ष पावण्यावेल्यान न्हय जाल्यार गोंयकार म्हणून ह्या चळवळींत वांटेकार जावपाक जाय। मात आरजीचो मनोज परब मात म्हादय खातीर एकटो लढो दिवपाक आरजी वावुरता अशें दाखोवन लोकांक पिश्यान काडपाक सोदता असो आरोप आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला। गोंयांत गोरवां मदीं लंपी व्हायरसाचे दुयेंती वाडपाचो भंय उणो करपाचो यत्न करतना राज्य सरकार लंपी व्हायरसाच्या दुयेंसांक आडावपा खातीर झुजा पावण्यार वावुरता। उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर समर्पीत रॅपीड रिस्पॉन्स पंगड तयार केल्यात आनी सगळ्या बाधित जनावरांचेर वाठारांतल्या पशु वैजकी अधिकाऱ्यांनी उपचार केल्यात। शेजारच्या राज्यांतल्यान जनावरांची भोंवडी करपाचेर आनी थंयच्यान वचपाचेर पुरायपणान बंदी घाली। भलायकेन बऱ्या आशिल्ल्या जनावरांचेर 2 फावटी सामुहीक प्रतिबंधीक लस दिले अशी माहिती पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा खात्यान दिल्या। कोलवाडे जितले भंगार अड्डे आसात ते जेन्ना नीलकंठ हळर्णकार पंच आशिल्लो त्या वेळा वयले आनी हळर्णकारानूच ह्या ब्युटिफूल कोलवाड अशी वळख आशिल्ल्या कोलवाडची वाट लायल्या अशें म्हणीत आदलो आमदार किरण कांदोळकारान नीलकंठ हळर्णकाराचेर टिका केल्या। थंय भंगार अड्डे हाडून हळर्णकारान सोबीत गांवाचीच न्हय जाल्यार थंय लागिल्ल्या उज्याक लागून जिवीत हानी जाल्या आनी हाचेर ताणें जाप दिवपाक जाय अशें कांदोळकार म्हणटा। गुळेली 70च्या शांतादुर्गा युवा संस्थेचो 25वा वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या निमतान वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळींचे आयोजन केल्ले तशेंच 10वी आनी 12वी पास जाल्ल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान ह्या वेळार केलो। ह्या सुवाळ्याक नेहरू युवा केंद्राचे उपसंचालक कालिदास घाटवळ मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। हे संस्थेन वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम घडोवन हाडल्यात आनी तेच बरोबर कार्यकर्ते निर्माण करपाचो वावर केला। हे संस्थेच्या वांगड्यांक समाजांत खोशेली सुवात आसा देखून फाटल्या 25 वर्सां वावरांत ही गजाल म्हत्वाची थारल्या। फाटल्या 25 वर्सांत हे संस्थेन हेर संस्था मुखार एक वेगळी वळख निर्माण केल्या अशें उलोवप ह्या सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो कालिदास घाटवळान केलें। सांग्या नगरपालिकेच्या वाठारांत येवपी सगळ्या रस्त्यांची निविदा जाल्या। सुमार 11.5 कोटी रुपया खर्च करून ही रस्त्याची कामां फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर पुराय जातली अशें आश्वासन समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान दिलें। मंगळारा दांडे ते सांग्या बाजारा मेरेन रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो। 3 वर्सां पयलीं सांग्या बाजार ते दांडो ह्या वाठारांतले रस्ते उदकाच्यो पायपलायनी घालपा खातीर खणून दवरिल्ल्या कारणान रस्त्याची सामकी आवतिकाय जाल्ली आनी हाका लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटाले।
कलम 18 अंतर्गत येवपी घरांच्या जमनीचें रूपांतरण करपाची परवानगी दिल्या काय ना ते सरकारान स्पष्ट सांगप गरजेचें आसा। ते खातीर लागपी जे गरजेचे दस्तावेज आसात, जर त्या घरधन्या कडेन आसत जाल्यार हे जमनीचें रूपांतरण शक्य आसा, अशी माहिती दवर्लेचो सरपंच हरकुलान नियासो हाणें दिली। जो मेरेन हो प्रस्न सुटावो जायना तो मेरेन ह्या घरांक कायदेशीर रित्या घर क्रमांक दिवपाक मेळचो ना, अशें हरकुलानोन ह्या वेळार स्पष्ट केलें। वास्को शारांत जळीमळी बॅनरां लायिल्ल्यान शार बुरशें दिसपाक लागलां। नगरपालिकेचो परवानो घेनासतना अशे बॅनर लायिल्ल्यान पालिकेक महसूल लेगीत चुकता। तशेंच रस्त्याच्या कुशीक बॅनर लायिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडल्या। हे खातीर वास्कोतले सगळे बॅनर काडपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या। वास्कोक बॅनरलेस करून गोंयांतले पयले बॅनरा शिवायचे शार करपाची मोख आमी दवरल्या, अशें दाजी म्हणटा। साळावली धरण आसून लेगीत सांगेच्या मलकर्णे गांवांत व्हडा प्रमाणात उदकाची समस्या उप्रासता। लोकांक उदका खातीर बरेच त्रास सोंसचे पडटा। देखून लोकांचे हे त्रास उणे करपा खातीर हे पायपलायनीच्या कामाक सुरवात केल्या, अशें समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें। मंगळारा सांगे मतदारसंघातल्या मलकर्णे गांवांत पिवपाच्या उदकाची पायपलायनीचे कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो। दोन दिसा फाटीं जॉय फर्नांदीस ह्या मनशान आपल्या 2 भुरग्यांचो जीव घेतलो आनी स्वता आत्महत्या केली। ह्या घडणुके फाटले मुखेल कारण घरातले वाद अशेंच दिसून येता, अशी माहिती उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिली। हे विशीं जॉय फर्नांदीसाच्या घरकान्नी कडेन आवय आनी शेजाऱ्या कडेन उलयल्या उपरांत पुलीस ह्या निकशाचेर आयल्या, अशें अधीक्षकान सांगलें। तशेंच ह्या घडणुकेची दर एका नदरेंतल्यान चवकशी करतले, अशी माहिती वाल्सनान दिली। पावसाळी पर्यटना खातीर संवसारभर फामाद आशिल्लो हरवळेचो घसघसो आजुनूय खळखळून व्हांवता। मायनिंग बंद आशिल्ल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान हो घसघसो 12 म्हयने प्रवाहीत आसता। मॉन्सून सुरू जाय मेरेन घसघशाच्या प्रवाहाचेर परिणाम जावचो ना, असो अदमास आसा। गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना वतीन देशी विदेशी पर्यटकांक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बस घेवन भोंवडावपाचें थारायलां। तातूंत हरवळे घसघसो आनी रुद्रेश्वर मंदिराचो आस्पाव आसा। ताका लागून ह्या वाठारांतल्या अर्थकरणांक बरे तरेन चालना मेळटली। कितल्याशाच वर्सां उपरांत आतां नेमान देशी विदेशी पर्यटक येवपाचे आशिल्ल्यान थळाव्यांनी खोस परगटायल्या।
मेळावली हांगाच्या IIT विरोधी आंदोलनातल्या 22 जाणांक सोमारा वाळपयच्या न्यायालयान नोटीस धाडल्या। बुधवारा 11 जानेवारीक न्यायालयांत हाजीर रावपाचे आदेश न्यायालयान तांकां दिल्या। मेळावलेंतल्या IITक विरोध करप्यांचेर घेतिल्ल्यो केशी फाटीं घेवच्यो म्हणून लोकांनी फाटल्या 2 वर्सां आदीं मागणी केली, मात अजून मेरेन सरकारान ह्यो केशी फाटीं घेवंक ना। सरकारच्या लाडली लक्ष्मी येवजणे खाला मये मतदारसंघातल्या 93 प्रलंबित अर्जाक मंजुरी मेळ्ळ्या। बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्या वतीन ही येवजण चालीक लायल्या। मंगळारा दिवचले एका कार्यावळींत आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी लाभार्थ्यांक ही मंजुरी पत्रां वाटली। येवजण मंजूर जाल्ल्यान लाभार्थी बायलां खोशी जाल्यात। अखिल गोय ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळान गोवा फॉरवर्डाच्या अध्यक्षाची विजय सरदेसायाची भेट घेतली। भाजपा सरकार ह्या शेतकऱ्यांक दिल्लें आश्वासन पुराय करपाक अपयशी थारला अशी कागाळ लेगीत शेतकारांनी विजय सरदेसाया कडेन केली। ताजेर आपूण ह्या शेतकारांचो विशय येता त्या विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडटलो अशें आश्वासन विजय सरदेसायान ह्या वेळार दिलें।